आदाय केस जुलयात सुप्रीम कोर्टात इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कोर्टाक केला. गोंयान कन्सेंट दिल्लो ना. मुख्यमंत्र्याची जाप. विरोधक म्हणटा डीपीआराचे कितें ते सांगात. गोंयचे जीडीपी परस गोंयकारांची बँकांनी डिपॉझिटां 11,000 कोटींनी मायज. सरकारान विधानसभेत मांडलो राज्याचो इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट. 75% गोंयकार शारी. गोंयभरचे अग्निकांडाचो विधानसभेत धुंवर. विजयाक बिल्डर लॉबीचेर दुबाव. मंत्री म्हणटा रान जाग्यार घालतले. मुख्यमंत्री म्हणटा चवकशी चल्ल्या. प्लॉट करूंक दिवचे ना. कळंगूट कांदोळे दर्यादेगांचेर कन्सेंट टू ऑपरेट नाशिल्ले 161 शॅक बंद करूंक क्लोजर ऑर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची हायकोर्टाक जाप. कारवायेचेर कलेक्टराची देखरेख. सरकार विधानसभेत एसटी आरक्षण ढुकलता. विरोधकांचो आरोप. एसटी समाजाचे आरक्षण 2027 मेरेन जातले. 4 मतदारसंघ राखीव. ढुकलपाचो सरकाराचो कसलोच हेतू ना. मुख्यमंत्र्याची जाप. पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करपाची डेडलाईन केंद्र सरकारान वाडयली. 31 मार्च आशिल्ली ती केली 30 जून. 1 जुलै सावन अनलिंक कार्डां जातली अकार्यक्षम. बरे ट्रॅफिक नेम ट्रॅफिक सिग्नल लायले तरी बेशिस्त. रफ ड्रायव्हिंग बंद जाय मेरेन दिसपट्टे अपघात कंट्रोलात येवप कठीण. मुख्यमंत्री उलयलो विधानसभेत. दिसाक 5-6 अपघात एकलो सोंपता. सोनसड्याचो इश्यू तडीक लावंक 5 कोटींचे ग्रांट. खासा बसकेत मडगांव पालिकेचो निर्णय. दिसपट्टो कोयरा विलो लावंक प्लांटा भायर शेड. वॉर्डांतलो कोयर उखलूंकूय टेंडर फायनल. कर्नाटका विधानसभा वेंचणुकीची तारीख फुडल्या सप्तकांत जावये जाहीर. 24 मायाक सोंपता कर्नाटक सरकाराचो कार्यकाळ. मडगांव रेल्वे पुलिसांनी 4 आंतरराष्ट्रीय चोरांक धरले. चौगांनी आतां मेरेन रेल्वेचे चोरिल्ले 1,87,000 रुपयांचे सामान केले रिकवर. देशात कोविडाच्यो नव्यो 1,569 केशी. ऍक्टिव्ह केशी 10,981. गोंयांत नव्यो 87 केशी. ऍक्टिव्ह केशी 290. सामाजिक प्रश्नांचेर लक्ष केंद्रीत करात. लोकां मेरेन पावयात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो खासदारांक संदेश. विरोधकांचे सरकार विरोधी मोहिमेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यान घेतली बीजेपी संसदीय मंडळाची बसका. राहुल गांधीन माफी मागूंक ना जाल्यार FIR घालतले. वीर सावरकराचो नातू रणजीत सावरकराची शिटकावणी. सोनिया गांधीचो जावय रॉबर्ट वाद्रा अदानी बरोबर कित्याक आशिल्लो. बीजेपी फुडारी स्मृती इराणीचो काँग्रेसीक राहुल गांधी समर्थकांक प्रश्न. बीबीसीक भारतात आनीक एक धपको. बीबीसी पंजाबी न्यूजाचो ट्विटर हँडल भारतात सस्पेंड. अकाउंट उक्तो केल्यार येता अकाउंट विथ हेल्ड. खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंगाक नेपाळात सोदपाचे मोहिमेक नेट. भारत सरकाराचे विनवणे उपरांत नेपाळ सरकारान अमृतपालाक घालो सर्व्हिलन्स लिस्टांत. अमृतपालाच्या वांगड्यांक 24 वरां भितर सोडात. शीख समुदायाचे नाव पेड्ड्यार करप खोपोवन घेवचे ना. अकाल तख्त जाटेदार संघटनेचो मुखेली हरप्रीत सिंगाची पंजाब पुलिसेक शिटकावणी. 2022-23 आर्थीक वर्सा खातीर 6 कोटी कर्मचाऱ्यांक मेळटलो 8.15% PFO. सेंट्रल बोर्डाची आशिल्ली सुचोवणी. फायनान्स मिनिस्ट्रीचे परवानगी उपरांत ऑफिशियल गॅजेटान करतले नोटिफाय. उमेश पाल किडनॅपिंग केशीत गँगस्टर आदलो खासदार आतिक अहमदा सयत तिगांक आजीवन बंदखण. आतिकाचो भाव अशरफा सयत 7 जाण निर्दोष.
मार्केट फ्लॅट उक्ते सेन्सेक्स 57,000 वयर, निफ्टी 17,000 वयर.